देवकार. कोरोना उपरांत आता ओमिक्रॉनाच्यो केसी वाडपाक लागल्यात. सरकार फक्त नेमाची वळेरी काडूंक शकता, मात ओमिक्रॉनाक जावपाक जायना म्हणून प्रत्येकान भलायकेचे नेम जबाबदारीन पाळप तितलेच म्हत्वाचें आसा. तशें केलें ना जाल्यार ओमिक्रॉनाचें दुयेंस आनी व्हडा प्रमाणात जावपाक शकता असो हुस्को डॉक्टर शेखर साळकर हांणी व्यक्त केला. डायबिटीज, किडनी फेल जाल्ले दुयेंती तशेंच कॅन्सर जाल्ल्या दुयेंतींनी खासा काळजी घेवप गरजेचें आसा अशें डॉक्टर साळकर म्हणटा. लग्नां तशेंच गर्दी जावपी भौशीक सुवातींनी वतना मास्क लावप, सॅनिटायझराचो वापर करप आनी नेम पाळचे. शक्य आसल्यार गर्देच्या सुवातींनी वचचें न्ही अशें दोतोरान सांगलां. रिस्ट्रिक्शन जर आम्ही अवॉइड करतली गव्हर्मेंटाचे रिस्ट्रिक्शन, कित्याक फाल्यां जवळ नंबर वाडूंक लागलो जाल्यार गव्हर्मेंट हॅज टू इश्यू दे. आता ऑलरेडी आमचे 50% इश्यूज रिस्ट्रिक्शनां सुरू जाल्या. दोज यू हॅव गॉट वॅक्सिनेशन जे सर्टिफिकेट आहा डबल वॅक्सिनेटेड ते, किंवा तुजे कडेन जर RT-PCR केल्ले आहा जाल्यारूच ते यू कॅन गो टू एनीवेअर एल्स. अशी परिस्थिती हळूहळू ती लग्नाक सुद्दां तूं वतलो जाल्यार तुवें सर्टिफिकेट घेवन वचचें पडटलें. अशी फाल्यां कंपल्सरी करूं येता. इम्प्लिमेंटेशन इज डिफिकल्ट सारकें हे करपाक, हे सांगपाक बरें पण इम्प्लिमेंटेशन नॉट इजी. कितके म्हूण गव्हर्मेंट स्टाफ आपले खंय खंय म्हूण धाडटलो, खंयच्या लग्नाक म्हूण तूं कलेक्टराचे मनीस वचून तपासतले. इट्स नॉट इजी. हे सगळें हे सांगपाक बरें की बाबा हे रिस्ट्रिक्शन हाड, ही रिस्ट्रिक्शन हाड, पण ते करपाक एक्चुअली इम्प्लिमेंट करपाक इज व्हेरी डिफिकल्ट. सो द बेस्ट सद्या सोल्युशन आसा इज आमच्या गोंयकारांक, जे आमचे खूब जाण आमगे दिसता की भायले येतात ते येतले आनी वतले, फाल्यां आमी हांगा उरतले. सो आमी आमची स्वताची काळजी घेवप सारकी गरजेची आहा. आनी फाल्यां तुमकां जर दिसता की बाबा तुमकां कितें भंय आसा जाल्यार यू स्टे एट होम. जाता तितके तुमी घरा रावा, जाता तितके मास्क घाला, हँड वॉशिंग करा, सोशल डिस्टन्सिंग दवरा. सी तुमी स्वता खातीर म्हूण थोडी काळजी घेवपाची गरज आसा. तुमी खंय पार्ट्यांक वचपाची गरज ना. अननेसेसरी इनडोर पार्टी, स्पेशली एक क्लोज्ड रुमान, AC रुमान जर लग्न आसा, सामकी गरज आसा जाल्यारूच तुमी वचा. आनी एक 8 ते 15 दीस तरी सामके इम्पॉर्टंट आहा. आमकां कशें बिहेव जाता ती व्हायरस ती इम्पॉर्टंट. प्लस हॉस्पिटलाची ॲडमिशन वाडटा काय ना ते आमी सारकें प्लॅनिंग करून दवरला सगळ्यांची. बाबा पयलीं GMCचे इतके नंबर जाले की मागीर सावथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, खंय लोकांक रावपाक जाय म्हणजे असिम्टोमॅटीक कोण आहा तांकां रावपाची तांची तयारी करची पडटली. सो गव्हर्मेंट इज ऑलरेडी आमी सगळे जाण इन आहा ते सिस्टमीन घुसलेले आहा. ऑक्सिजनेशन ह्या फावट बरें आहा, सगळ्यां कडेन लिक्वीड मेडिकल ऑक्सिजन आसा. एवरीथिंग सफिशियंट कोटा इज देअर नाव. PSA इज फंक्शनिंग. सो एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल आहा सद्या.